माझ्या ह्या यशा फाटल्यान कॉस्मा फर्नांडीस जो MESan सद्या आतां मुखेली आहा कोंकणी डिपार्टमेंटाचो, सत्यवन नायक, मनीला नायक, हय हे तीन मिसींनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्ले. जेन्ना जेन्ना म्हाका तेंचो आदार जाय आसलेलो ते सदांच खंबीरपणान म्हज्या फाटल्यान आसताले. त्याच बरोबर म्हज्या मम्मी पप्पा, म्हजी 3 भयणी आनी जिजू सदांच म्हाका सपोर्ट करता. केन्ना अशें दिसूंक ना की केन्ना डिस्करेज करूं ना तेंच्यांनी. हांव जेन्ना कितें म्हाका करपाचें आहा वा हांव हांगा वयता ती सदांच म्हाका सांगताली वच तूं वच, केन्नाच फाटीं काडनासली ती, वच म्हूण सांगताली. आतां तूं पयलें जें आयलें तें तुका कसल्यो कसल्यो अडचणी आयल्यो? तूं डायरेक्ट पयलें आयलें काय तुका आनी कितें अडचणी बी आयल्यो अश्यो? अडचणी म्हणल्यार पयलें जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लो पळय तेन्ना पयलें जाल्यार म्हाका सामकें एका पेपरान लेस मार्क्स पडलेले 2 पेपरान. आनी हांव कन्फर्म आसलें की त्या पेपरान म्हाका अबावट 80 तरी पडोंक जाय, सामकेंच लेस पडलेलें. सो हांवें सराचें मार्गदर्शन घेतलें. सर म्हणपाक लागलो तुका जर दिसता तूं 100% शुअर आहा जाल्यार पेपर रिचेकिंग घाल. आनी हांवें तें घातल्या उपरांत 1 म्हयन्यांनी रिजल्ट लागलो आनी कळ्ळें की हांव फर्स्ट आयिल्लें. आतां तूं पयलें आयलें, निश्चितच आनंदाची गजाल आनी तुका परत एकदां तुजें अभिनंदन. आतां तुजी फुडली जी मोख आसा लायफान, कोंकणी विशय घेतला, आतां कोंकणी विशय घेतलो म्हणटकीर तूं फुडाराक त्या कोंकणीच्या भाशेंतल्यान फुडें तुजो फुडार आसा तो कसो कितें घडयतलो? तूं कितें करतलें? सद्या तरी हांव गोंय विद्यापिठान MA ची डिग्री करता. MA जातकीर हांव B.Ed.आक वयतलें. B.Ed करता, नॅटूय क्लियर करपाचें हांव ट्राय करतलें बरे तरेन म्हजें. मागीर हांव PhDकूय हें करतलें. म्हणल्यार म्हाका पेडण्याचो वाठार आहा पळय तेजेर लोकवेद, पेडण्याचो वाठाराचो लोकवेदाचो अभ्यास करपाक खूब आवडटा फुडाराक.